एक गजाल म्हाका मुद्दम सांगात ऑन दीस इशू की एक वर्स ह्या सरकाराक आतां जाता फुडल्या आठवड्याक आनी एक वर्स जातकीर जर आमी एक सामकी एरिथमॅटीक जर पळयलें वजाबाकी बेरीज जर पळयली जाल्यार ती एक विचित्र वजाबाकी बेरीज आसा. तुमी म्हणटात की एक वटेच्यान लोक सरकाराचेर नाखूश आसात, दुसरे वटेच्यान पळयल्यार तर इट्स अ व्हेरी हें गोंयाकच म्हाका दिसता इतली सारकी कन्सिस्टंटली घडपाक शकता की इलेक्शन जिखल तेन्ना प्रमोद सावंता कडेन आशिल्ले 20 आनी एलायन्स सगळे धरले जाल्यार तागेले 24-25, एक वर्सां उपरांत ताजे कडेन आसात 33. सो डोंट यू थिंक की ऑन अ बॅलन्स शीट in this 1 year, the government led by Pramod Sawant has gained and your party has suffered losses? लेट्स नॉट गेट इन टू पार्टी. बॅलन्स शिटाचो तुमी उल्लेख केलो, पूण जर आज बॅलन्स शिटान जर तुमकां आज सकल लॉस दिसता, दॅट लॉस इज ऑफ गोंयकार. अँड आय विल टेल यू हाव. तांणी आतां प्रोग्राम केलो ऑफ दॅट 9 years कंप्लिशन ऑफ मोदी एंड 4 years कंप्लिशन ऑफ बीजेपी गव्हर्मेंट. प्रशासन तुमच्या दारी. यू सी द कायंड ऑफ तांकां ते नेगेटिविटी जी मेळ्ळ्या पळय ती. फोण्या ती बायल, आय मीन दॅट मिडियान तो प्ले केलो, बायल अक्षरशः रडटा आनी ते ऑफिसर थंय हांसता. There was one event in Sange which I like to emphasize. Health minister had gone to Sange and there I mean in media ताणे सांगला की 11 वर्सां जाली आपूण हेल्थ मिनिस्टर आसा and he is asking whether this is a PHC or CHC. So last 11 years you don't know whether it is a PHC or CHC. I come from a constituency कुर्चडे. परिस्थिती कोविड काळाचेर तांणी ते कंप्लीट केल्लें हेल्थ सेंटर. टुडे आज थंय परिस्थिती इतली वायट आसा की थंय आज एक्सरे काडपाक सुद्दां मशीन ना. I run an ambulance in Kurcharem. Pramod Bab सांगपाक वायट दिसता की हेल्थ सेंटर कॉल्स आवर एम्बुलन्स टू शिफ्ट पेशंट्स. फाटीं एक इन्सिडंट जालो अबाउट 32 years old बॉय थंय एडमीट जालो इन हेल्थ सेंटर. सो ताका एक्चुली गळून पडलो तो भुरगो थंय. सो दे गॉट हिम देर. हांचे कडेन फेसिलिटीज ना, डॉक्टरूच ना. एक वर त्या भुरग्याक बाबड्याक थंय दवरलो आनी देन फायनली दे सेड की ना आमचे कडेन जायना, यू टेक हिम टू मडगांव. दॅट पुअर गाय डायड ऑन द वे. पयले जाल्यार ताका ब्रेन स्ट्रोक जाल्लो. सो दीस इज हें करपाक सरकार निवडून हाडिल्लें. लेट्स नॉट गो इन टू द नंबर्स की आज तांचे कडेन 33 आसा काय 20 आसा काय 24 आसा ते. अरे सरकार जेन्ना फॉर्म जालें, सरकार हॅज टू वर्क फॉर गोवा एंड गोवन्स. आज जाता नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगिल्लें, तुमी खंय गेले? गोवा इज एट द हायेस्ट इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फाटीं एक तांणी इलेक्ट्रिसिटी that regulatory commissioner and this government has had moved a application of increase of tariff by 6%. We had raised strong objections saying nothing doing, price should not be hiked. Now I think with our pressure they have taken it back that we will not do the hike. So what are we doing? I mean हे सरकार गोंयकारा पासत खंय काम करता. पण अमित बाब तुम्ही एक गजाल मान्य करतात की यू आर रायट की एका वायब्रंट डेमोक्रेसी भितर तितलेंच कॉम्पिटिटीव एज वेल एज कॉम्पिटंट ओपोजिशन आसप गरजेचें. आज तुम्ही एक गजाल मान्य करतात, गोंया भितर ती मागीर काँग्रेस आसूं किंवा गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवा आरजी आसूं, कोणच इज नीदर कॉम्पिटिटीव नॉर रायट नाव कॉम्पिटंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स टू टेक ऑन दिस गव्हर्मेंट. No, I don't agree with you because Congress has got 3 MLAs. There are 7 MLAs in opposition. I am telling you that you see this assembly session, how it is going to be and how we are going to expose the government. Last assembly session and you tell me government was clueless. Government had no answers. In spite of MLAs jumping, 8 MLAs jumping, 3 MLAs and तांकां अक्षरशः नागा गेले. 7 जाण 33 पे भारी म्हणून. That has been seen by the people of Goa. लास्ट म्हणजे ह्या हातूंत भितर एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसात जे परत परत सांगतात तुम्ही बीजेपी कितें करता तें पळयता, काँग्रेसीन कितें केलें तें पळयलें, आतां नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपीचें उलोवया म्हूण. हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅम? See, I will not talk much on them. कित्याक? Because म्हाका दिसता he is there as united opposition in assembly. He comes for our meetings when our leader of opposition is calling. Now, apart from outside the assembly, what they are doing, if they really want to save Goa, and if they really want to throw this BJP government, corrupt BJP government out, and if they are really bothered about Goa, I think everybody has to be in one voice. तुमच्यार one second. Faटी एक कार्यक्रम जालो where
सगळे गोयचे काँग्रेस पक्ष वॉज द फर्स्ट पक्ष टू कम आउट ऑन म्हादय. वी वर द फर्स्ट पार्टी हू केम विथ अ रेझोल्युशन ऑन म्हादय. वेर वर दीस पीपल? आज हे जे उलयता पळय, काँग्रेस पार्टी वॉज द ओनली पार्टी हू डीड प्रोटेस्ट इन जंतर मंतर. तुम्ही फाटलो हें काडून पळयात की काँग्रेस पक्षान वेळोवेळी अरे अमित शान क्लीन चीट दिल्ली आसा. अमित शाह जेन्ना बेळगांवांत ज्या भाशणान उलयले तांणी आमचे तेन्नाचे अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधीचोय उल्लेख केला की तिणें सांगिल्लें की म्हादय ही गोंयांत जाय. आरजी सारकाच पक्ष No, so म्हणटा now की coming- काँग्रेसीचेर विश्वास दवरपाक now the point कुस्तार is- म्हणटा सारके. प्रमोद बाब, पॉयंट इज हय. आज गोंयान जे एनजीओज म्हणा किंवा जे लोक म्हादयक लागून जे लढटाले पळय तांणी एक वन वॉयसाच्या अंडर ते सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाच्या प्लॅटफॉर्मार आयले. दे गेव अ शाउट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. इट वॉज अ नॉन पॉलिटिकल इव्हेंट. साखळेन जी मिटींग जाली इट वॉज अ नॉन पॉलिटिकल इव्हेंट. वाय दे रिमेन अलूफ? अरे तुमकां समज जर खरेंच जर गोंय वाचोवपाचें जर पडला जाल्यार वेवर यू. आनी एका दिसाची पदयात्रा माय खंय? आज 70 वाळपय पेट्टा खंय हा उजो? ते म्हणटा तेच वता म्हण पालोवपाक. तुम्ही कोण येना म्हणटा तांणी ते. लायलो दिसतो उजो. उजो म्हणटा न्ही ते. सी लेट्स नॉट गेट इन टू दॅट. माय पॉयंट इज वॉट आय एम सेईंग इज आज परिस्थिती अशी आसा की ह्या डू यू कन्सिडर देम एज युअर एलाय ऑर युअर ओपोनंट? today they are saying that we are against this government, right? We don't want BJP. Yes, Then why they are are they also not against you. No, why are they not coming with then one voice for opposition? You tell me in a cricket match, either there is one who is batting, one who is fielding. Can there be a third person? Third person is an umpire. Are they umpire? There has to be a ruling, there has to be opposition. There's nothing called as neutral. That means, are you calling yourself an umpire? I think जे कितें चल्लां ज्या हिशोबान ते पळय आपली रणनिती मुखार व्हरता म्हाका दिसता गोंयची जनता ही हुशार आहा. आनी तूं म्हणटा लोकांक टायम इज द बेस्ट लोकांक हिलर. दिसता. लोकांक दिसता गोंयची जनता पिशिना. टायम इज द बेस्ट हिलर. हांव अमित भाई इतलें सांगता, माय कंप्लिटली आउट ऑफ टायम.